गोयचो इतिहास भुरग्यांमदी याद उरचो हे खातीर पिंटो आनी दिपाजी राणेच्या बंडाचो दीस राज्य पावण्यार मनयतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केली। क्रांती दिसा निमतान मडगांव लोहिया मैदानाचेर आयोजित कार्यावळींत मुखेलमंत्री उलयताले। 60 वर्सां आणि आझादी का अमृत काल ह्या सुवातेर आमी वेगवेगळ्यो गजाली केल्या। ताका परत एकदा हांव उजाळो दिता। म्हणजे आमी पळयता की पिंटोंचे बंड आसतले, कुंकळेचो बंड आसतलो आणि दिपाजी राणेंचो बंड आसतलो। ही तिनूय बी इतिहासीक दीस आमी सरकाराच्या वतीन दर वर्सा ताका मनोवपाचो थारायला आणि त्याच बरोबर तो दर वर्सा हाज्या फुडें मनयलो वयतलो। कुंकळेचो बंड हो 15 जुलय हो दीस राष्ट्रीय स्मारक दिनाचेर दिल्ली हांगासर हाज्या फुडें आमी दर वर्सा तो मनयतले। फाटल्या वर्सा आमचे दाद देसाई स्वतंत्र सेनानी हांगासर आसात, ते दिल्ली हांगासर गेल्ले आणि 15 जुलय हो स्वतंत्र सैनिकाच्या वतीन तांच्यांनी थंयसर मनयलो। हे फावटी 15 जुलैक आमचे खासदार बाब विनय तेंडुलकर त्या 15 जुलैच्या स्मारकाच्या दिसा थंयसर हजर रावन आमच्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक मानवंदना दितले। आमी पळयता की आझादी का अमृत काळात आमचे सगळीं स्मारकां परत एकदा म्हणजे आमी रिनोवेट करपाची थारायला आणि पत्रादेवीचो तो स्मारक येता त्या वर्सभराच्या कार्यकाळात पुराय जातलो। पिंटोच्या बंडांचे स्मारक पुराय जाले, दिपाजी राणेजींचे स्मारक करपा खातीर आमी सुरवात करतले। ह्या खातीर इतिहास परत एकदा भुरग्यांच्या मदीं याद उरपाक जाय आणि फुडलीं 100 वर्सां हो इतिहास याद उरपाची गरज आसा।